मेन म्हणजे आज सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण आमी ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा. सो आमी एक रिऑर्गनायझेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा ह्या ब्लॉकांनी आनी एक आमी क्लियर मेसेज दिवपाक सारकी हें करता की लोकां भितर दुबाव आसता की हे गेल्ले जे आसा तांकां परत घेतले काय म्हणून. सो हो प्रश्न ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो करून आमचे ब्लॉक नवीन अपॉइंट केल्ले आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब लोकांक भितर हो प्रश्न येता कारण हे तेच लोक सांगपाक वयता की आमी परत काँग्रेसीक वयतले म्हणून. सो एक सिग्नल क्लियर आमच्या कॅडराक आनी आमच्या वर्करांक क्लियर मेसेज आसा की आमी एक नवीन काँग्रेस सुरू करपाक सोदतात जी एक लॉयल आसतली आनी जी पक्षाक दगो दिवपा ना. सो ह्या तरेचें काम म्हाका दिसता ब्लॉक कमिटीन करपाक जाय. अशे तरेचे लोक ब्लॉकान येवपाक जाय. कमी आसल्यार कोता येता पूण तेंची निश्ठा ही काँग्रेसी कडेन कॉम्प्रोमायज जावपा ना. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वतीन 5 नवे ब्लॉक प्रेसिडेंट अपॉइंट केले. म्हाका दिसता ब्लॉक प्रेसिडेंट अपॉइंट करून एक सिग्नल आमच्या कार्यकर्त्यांक दिल्लो आसा की ताणें आतां गियर जावन काम करपाक लागपाचें. प्रत्येक ब्लॉक प्रेसिडेंटाची जबाबदारी आसा आपलो ब्लॉक 15 दिसां भितर रिकॉन्स्टिट्यूट करप, बुथाच्यो कमिटी काडपा लागप. जे टायम जरी आसलो बुथाच्यो कमिटी आतांच कॉमेस करा, ताचे रावंड मारून आपल्या ब्लॉकांत कोण कोण हाडचे तांची नांवां फायनलायज करा, डिस्कस करून ब्लॉक कमिटी फायनलायज करा. सायड बाय सायड 1 ते 5 बुथाचे बूथ मेंबर्स काडा. तुम्ही जर मातशे मोटिवेट जावन कॉमेस करत कामां जाल्यार म्हाका दिसता ताचो परिणाम आमकां बरो पळोवपाक मेळटलो. आज ह्या राज्यांत वातावरण काँग्रेसच्या फावरात आहा, बीजेपीच्या अगेन्स्ट आहा, सरकाराचे अगेन्स्ट लोक सगळे उलयतात. अशा परिस्थितीत आमी जर सिच्युएशन सारकें हँडल करत जाल्यार ताचो 100% फायदो आमकां इलेक्शनाक पळोवपाक मेळटलो.